भास जी आसा ती सगळी आमी म्हणटा की सांबाळल्या इगोर्ज्यांनी आनी तशेंच तियात्रिसांनी. तर हांव तियात्रिसां कडेन सगळी डायरेक्टरां कडेन विनंती करता. थोड्यांक आमचो आवाज डायरेक्टली पावला, थोड्यांक पावना, थोड्यांक वॉट्सॅपार पावला, पूण तेंचो तेंको आमकां दिवपा जाय. जाण एकली डायरेक्टरान आपआपले पंगड घेवन येतले हें आमकां आश्वासन जायत डायरेक्टरान दिलां आनी ते येतले. कित्याक 9:30 वरांचेर एक पयलेर पळय हा तितून आमकां चडशे यूथ जाय. आयज आमी झगडटाय आनी हालीं आमी बंद जाली हें जनरेशन जावं फुडली पिळगेक ही आमची बऱ्यांतली बरी परंपरा आहा, बऱ्यांतली बरी दायज आसा ती तांकां उरची ना. आनी हेच उरचे खातीर आमी जायती ग्रेस्काय भुरग्यांक दवरताय. पूण ही आमची व्हडल्यांतली व्हडली ग्रेस्काय. जरी तर आमचो आवाज आनी ते दिसा दाखयलें सगळ्यांनी येवन एकवटान मागलें जाल्यार आमी जरूर मेळटलें. त्या पासून विनंती करता सगळी तियात्रिसांनी. तेच भाशेन आमी जायती म्हणटा की चर्चीनी वचोन तांकांय आमी एनावन्स कितें करपा जाय आपण तें दिलां आनी त्या चर्चीनी जायते आमकां पादघरांनी खूब तेंका दिलां आनी सांगलां की आमी एनावन्स करतले संडे. आनी तेंचे एनावन्समेंट तें आयकोन तेवूय सगळे चर्चीच्या लोकांनी वांगड्यांनी हिंगा येवन आमकां तेंका दितले आनी जरूर ही आमकां दायज मेळटली. कित्याक आर्टिकल कॉन्स्टिट्युशनल एक्ट आर्टिकल 29(1) प्रमाणे ही आमकां येवपा जाय. आनी निमाण सांगची म्हणल्यार आमी खंयचेच लँग्वेजीचेर, धर्माचेर वा खंयचेच पार्टीचेर विरोध नाय न्हू आनी खंयची पार्टी न्हू. हे फकत एक रोमी लिपी देश खातीर. ताका लागून जे पळय देवनागरी स्क्रिप्ट आहा तेजेरूय आमी विरोध नाय. ते देवनागरी स्क्रिप्ट आहा ती आसती तशीच, पूण येलो तेज बाराबरच आमकां रोमी लिपीकूय तोच मान दिवचो जाल्यार हाजें आमकां लिगली कितें करूं मेळटलें. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाक एकूच कारण की आमचो जो ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी घडोवन हाडला ताचो एक कार्यक्रम आसा रवींद्र भवनांत पयलेर मायाचेर. आनी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आमकां जायत्या जाणांनी आदार दिल्लो आसा आनी हाची तयारी चालू आसा. कोंकणी फोरम घडयल्यार ना म्हणल्यार आमकां मायाच्या म्हयन्यांत 1 वर्स जायत येता. आतां हे वर्साच्या काळांत आमी कोंकणीची रोमी लिपी राजभास कायद्यांत जागो मेळोवंक खुबश्यो कार्यावळी केल्यो. देखीक पद्यार जाय व रोमी जाय ही कार्यावळी काल आमी साबार आमदार मंत्र्यांशी गेले. त्या उपरांत आमी जेन्ना आमचे कोंकणीचें अधिवेशन आसलेलें तेन्ना आमी तांचे विरुद्ध आमकां नीत मेळची म्हणून सुभेमादार मडगांव आमी धरणां केली, सायलंट धरणां. आनी अशें करून आमी खुबश्यो कार्यावळी केल्या आनी लोकांक मदीं त्या भायर आमी अरावंड 50 आनी 100 ग्राम सभांनी कोंकणीचे रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत नीत मेळची म्हणून थाराव पास केले. ताची आमी कारभारपण ती आमी कितें म्हणटा ती खोटपट केली. आनी हें सगळें करतना आयज गोंयांत आमी कोंकणीचे रोमी लिपीक मान्यताय मेळचे खातीर एक जागृताय तयार केल्या. आतां हे जागृतायेचें सूत धरून आमी मायाचे 1 तारखेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत पाय तियात्रीस जुवां आगोस्तीन वस्त्र्यांत चावडी नांवाची एक कार्यावळ थारायल्या. हे कार्यावळींत आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे रोड मॅप कशें आसतलें तें थंयसर आमी सांगतले. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरम खंयच्या मळांचेर आनी कशे रितीन फुडें वतली आनी रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळोवंक कितें काम करतले त्या दिसा आमी वेगळे विशय घेवन सगळ्यांक सांगतले. हे चावडी कार्यावळी आमी सुरवातेक एक घुमट नाच नुवेचो एक पंगड तयार केला जो पारंपारीक रितीन थंयसर आमची गितां जी गितां आसा पारंपारीक कोंकणींतली ती थंयसर वाजोवन दाखयतली आनी नाचोनूय दाखयतली. कार्यावळ सकाळी 9:30 वरांचेर सुरू जातली आनी ती 1 पर्यंत चलतली. कार्यावळ 2 भागांनी वांटल्या. पयली कार्यावळ जी आसा ती आमची फॉर्मल कार्यावळ जातली जंयसर आमी आमचे रोड मॅप ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे सांगतले. आनी कार्यावळीचो दुसरो भाग आहा तो आमी एक कोंकणी तियात्रिसांचो आमी एक संगीत खेळ म्हणजे म्युझिकल शो घडोवन हाडला. कित्याक भास आनी संस्कृताय हातांत हात घालून येतात म्हणटच हो संस्कृतायेचो एक भाग म्हणून आमी हो
म्युझिकल शो केला. चावडी हे कार्यावळीक मायाचे पयले जावपी चावडी हे कार्यावळीक आदोगाद राधाराव ग्राशियास हो मुखेल सोयरो आसतलो. हे कार्यावळीची आमी गोंयभर सद्याक तयारी केल्या आणि आमी लोक हे कार्यावळीक हाजीर जातली हाची आमकां अपेक्षा आसा. आमी आरांबोल ते काणकोण पासून तयारी करीत आसात. तातूंत आमकां जायत्या जाणांनी आपलो आदार बसयला. तातूंत आमी कमिटीचे मेंबर वो थिंगाचे एक्झिक्युटीव म्हणून थोडी नांवां सांगता. जशें सांग्यार कोणाकूय येवचें आसल्यार ह्या मनशांक तुमी मेळचें. सांगे अलेक्सिनो फेर्नांडीस, उगे वितोरीन मार्कोस, आल्दोना ब्रुनो फेर्नांडीस, बार्देजान फ्रांसीस फेर्नांडीस, काणकोणांत मानुएल फेर्नांडीस, कलांगुड्यान मानुएल कार्दोजो, कुडतोरीन सांतान डिसोजा, देवोरा फादर ब्रायन, कलांगूट मानुएल कार्दोज, कांसावली वेलसांव नोरा, पोंबुरपा आग्नेल फेर्नांडीस, पोंडा एलिझाबेथ आणि मार्टिन दे पोंडा, सांकडे मारिया पिंटो, बिचोली फादर सुकूर, सांताक्रूज सुकूर दे सांताक्रूज, तालिगांव बाय मार्ता, अशी जायतीं जाणां आसात. हाचो नंबर जे आमी लोकां पर्यंत पावयतले तांणी ताका कॉन्टेक्ट जावं येता. कित्याक आमी बसी केल्ल्यो आसा ह्यो. तर हालीच फुडें आमकां तर एक वॉल्यूम नंबर मेळलो जाल्यार आमच्या ते प्रमाणे बसी हायर करूंक जातात आनी हांगासर लोकांक हाडूंक जाता. ते खातीर हांव मागतां सगळ्यांनी एक मनान एक ताचेर येवचें आनी रोमी लिपीक जी आमकां मान्यताय जाय ताका आमी सपोर्ट दाखोवचो.